तुझ्या नावात सौम्या भक्तीना मी आयला भेटूच्या कमकाचा बलिदान दयेन आमका तू फावो करदन्या घेवच्या तुझे दैविक वरदान. सर्गी मनान आमकां तूं पोसताय पुण्या वायनान तुकाच तूं दिताय. सर्गी मनान आमकां तूं पोसताय पुण्या वायनान तुकाच तूं दिताय. जिविता कारणान दादोस करताय तुजे दया तुझ्या नावान सौम्या भक्तीना मी आयला भेटूच्या कमकाचा बलिदान दयेन आमका तूं फावो करदन्या घेवच्या तुझे दैविक वरदान. मुगळ बाबणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया एका मेघा खातीर आमी मागया. आज सादेकाळाचो 19वा आयतार आचरण करच्या वखदा संवसारी वादळा मदें समेचेर दिश्ट कसोवना धैर्यान फूड करूंक आनी आमचे सगळे वाऱ्या वादळ कश्ट संकश्ट ह्या संगतींत जय जोडूंक जाय आसची कृपा विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागता आसतना तसो समी जेजू आमकां आमच्या संवसारी वाऱ्या वादळा मदें आमकां धैर्य दिवूं दी संगात दिवूं दी आदार दिवूं दी म्हूण मागता आसतना एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर आमी मागया. हे संदर्भार अर्गासावन मिसाचें बलिदान भेटयता डेरिक डिसोजा कोसेस वाडो ताचे एरदे बसोत विशेष करून मागता आसतना देवदेन जॉन मोंतेरो आनी फ्रांसीस डिकुना तांचे आत्म्या बेसिता जुडीत मोंतेरो मिलारमाय वडो तांचे हृदय बसोती मागया. हांव समेस्तान बसोत मागया जे कोणा मागतान बसयला उडास करून तांचे बसोत आमी मागया. बापाचे नी पुताचे नी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसो. मोगाच्यानो आज आमी एक कुटुंब जावन ह्या येवकरिस्ताच्या मेजांबवरी संगाता जमल्या. आयची देवस्तुती संवसारी वादळा मध्ये सोम्याचेर दिश्ट कोसोवंक उलो दिता. भारतीय कॅथोलीक पयत सभा आज युवा जाणांचो आयतार संभ्रमता. युवा जण पयत सभेचे वर्तेन दायज. आज युवा जाणांचो आयतार संभ्रमतना तांचे थंय आमचे मिसांव आनी आमची जबाबदारी वळखून तांचे खातीर वावरूंक तांकां क्रिस्ती मोगान वाडोवंक देव आमकां आदार दिवूं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. आज युवा जाणांचो आयतार आचरण करच्या वखदा आमच्या फिरगजींतल्या आमच्या पवित्र सभेंतल्या आमच्या समाजांतल्या सर्व युवा जाणां पासून आमी मागया. समावेश आचरण करच्या वखदा युवा जाणांनी क्रिस्ताचे शिकून रुता करून आपलें जिवीत बांदून हाडूंक जाय अशी कृपा तांकां फावो जावं दी म्हणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. म्हज्या भाव भयणीनो हे पवित्र गोट फावो ते परी संभ्रमांक आमची पातकां वळखून घेवया. कळसांत हांव दोगदन बोगसाणें मागतल्या बोगसाणें दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्या काकूतक सोम्या काकूतक तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकूतक
क्रिस्ताका कुदकर आमची गती विनंती करच्या तू देवाच्या उजव्या बसलाय सुम्यांका कुदकर सौम्याका कुदकर तकली बघून देवाची काकूळ जोडया सर्व पदवेदा देव आमची काकूळ करूं आणि आमची पदकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावों आमेन महिमा देवा उंचगी आणि शांती बऱ्या मोनाच्या मनशा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका वाकणता आम्ही तुझी स्तुती करता आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका महिमा दिता तुझ्या दोन वैभवापासून आम्ही तुका दिन वाजता सौम्या एकल्या जनीत पुता जेजू ख्रिस्ता सौम्या देवा देवाची शिडी बापाच्या पुता तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर तू संसाराचे पाप काढताय आमचे मागणे ऐकून घे तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमची काकूळ कर कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची महिमेत जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू स्वामी एकलोच तू भोवतो प्रार्थूया एकडी बोर्डोळे तांपी आमच्या गरजां खातीर ते समा खातीर आमी मागया सर्व पदवेदारांनी ससना छापू मोगाळ देवा पवित्र आत्म्याची शिकवणे वरवीं तुका बापा म्हूण उलो मारूंक आमी धैर्य घेता तुवें आपणयलेल्या भुरग्यांची साल आमच्या काळजांनी वाडय आनी तुवें बसयलेल्या दायजान भितर सरोंक आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी राजवाड चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप रात सरचे खातीर एलिया होरेब दोंगरार पावलेल्या वेळार एका बुयारान भितर सरलो सर्वेस्परान ताका म्हळें भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव उपरांत सर्वेस्पर ते वाटेन उतरून गेलो सर्वेस्परा मुखल्यान एक व्हड बालिश्ट जड वारें मारलें त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयले आनी कडपांचो चुरो केलो पूण सर्वेस्पर जड वाऱ्यान नातलो जड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली पूण सर्वेस्पर भुंयकांपीन नातलो भुंयकांपी उपरांत उज्जो आयलो पूण सर्वेस्पर उज्ज्यांत नातलो उज्ज्या उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो हो आयकतच ताणें दगल्यान आपलें तोंड धांपलें आनी भायर सरोन
तो बुयारान भितर सरचे कडेन रावलो. सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. तुजी काकूळ आमकां दाखय सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. तुजी काकूळ आमकां दाखय सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पोर कितें सांगता तें हांव आयकतालो. तो आपल्या भक्तांक समाधानाचे उतर सांगता. ताचे बेबिरांत आसलेल्यांक ताची कुमोग लागीं आसा. अशी ताची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. तुजी काकूळ आमकां दाखय सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विश्वासीपण एकामेका बेडतात. नीत आनी शांती एकामेका आराम धरतात. विश्वासीपण भुमींतलें उपजतलें. नितीवंतपण सरकार ताव नदर घालतलें. तुजी काकूळ आमकां दाखय सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. तुजी काकूळ आमकां दाखय सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. साम पावलून रोमागारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताचो भक्त हांव सत उलयतां, फोट मारिना. पळय आत्म्याच्या उजवाडान प्रेरीत जाल्लें म्हजें अंतस्कन हांव सांगता तें खरें म्हूण रुजवात दितां. म्हाका आसा एक व्हड खंत आनी म्हजें काळीज तांबानातल्या दुखीन भरलां. म्हज्या भावाच्या म्हणजे रक्तमासा प्रमाणें म्हजे संबंदी आशिल्ल्याच्या फायद्याक पडचें जाल्यार हांवूच देवाचो शिरा पडलोलो आनी क्रिस्तांतान वेगळो जाल्लो तसलो जाल्यारय व्हड न्हय आसलें. इज्रायल कुळयेची ती देवान तांकां आपली भुरगींकन घेतलेली आनी आपली महिमा उगडली. तांचे लागीं करार केल्ले नियमशास्त्र आनी आराधनाच्यो रिती दिल्ल्यो आनी बसवण्यो केल्ल्यो. ती सगळीं धर्म पुर्वजाची संततीची आनी क्रिस्त मनशां सैबान तांच्या कुळयेचो. समेस्ता वयर राज करतल्या देवाक जावं होगळाप सदांकाळ. आमेन. सर्वेस्पराचे उतार. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराची वाट हांव पळोवन आसा. ताता उतराचेर हांव पातयेवन रावता. सर्वेस्पोत तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. उपरांत जेजून सिसांक दोणीर सोडोशें आनी आपणा फुडें पलतर ही वसोशें ताकीद दिवन लोकांक दंड सोडलें. लोकांक दंड जातस तो एकलोच मागणी करूंक म्हणून दोंगराक गेलो. काळोख पडटना थंय तो एकलोच आसलो. हेणें 2
तडीतावन सुमार पयस पावल्ली. पूण वारें विरोध वळतालें जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकला जावंक पावली. फांत्याची 3 वरां उतरलेलीं जातीत. जेजू उदकाचेर चलोवन तांचे जर्सी आयलो. उदकाचेर तो चलोवन येतालो तें पळोवन ते इतले घबरले की तें मेल्लें म्हणून तांणी भियान बोब मारली. पण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धीर घेया, हांव तो, भिये नाकात. तितल्यार पेद्रू जाप दीन म्हणालो, सुमया, तूं सुतो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे जर्सी येवंक फरमाय. ये म्हणालो जेजू ताका. तवळू पेद्रू दोणी वयलो देंवन जेजू सरशी वचूंक उदकाचेर चलोवंक लागलो. पूण वारें जोरान वळतालें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. तितल्यार सुमया, म्हाका बाचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली. तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें, उण्या बवर्ताच्या कित्याक तूं दुबावलोय. उपरांत ते दोणीचेर चडतच वारें रावलें. तवळ दोणीर आसलेले जेजूच्या पांयांक पडून म्हणाले, निजायकी देवाचो पूत तूं. सोमयाची शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हणजे मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो, हेची सुवार्ता आमी आयकली. मत्तेवाच्या एवांजेलांतली सुवार्ता. जेजू उदका वयल्यान चलोवन येता आनी कश्टांत आसलेल्या सिसांकी तो धैर्य दिता, संरक्षण दिता, बचाव करता. हें घडीत मातेव मनशा कोळाक कित्याक दिता गे म्हळ्यार कश्ट तेल्या संवसारांत सोमयाचेर आमी भावार्थ दवरता तेन्ना सगळा कश्टांत जैत उरूंक शकता, सक्कड कश्ट फूड करूंक शकता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. हे घडयेंत सोमयान आख्ख्या संवसाराक एक संदेश कशें दिला. संदेश कशें कित्याक तुमच्या आपत्त काळार, तुमच्या कश्टांच्या काळार, तुमच्या त्या रडण्या रुदानांत जर तुमी सोमयाचेर विश्वास दवरना, तुमचें जिवीत समर्पितात, खंडीत तुमी जैत येवं जातल्यात म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. आतां जेजू कितें करता? जेजू सिसांक जोर्दान न्हंयच्या पलतडी तुमी वसा म्हणून फुडें धाडटा. जेजू की वशें तें आसलें, पूण जेजू वचना. कित्याक ह्या मुखांतर आख्ख्या जनांगाक एक संदेश दिवंक जाय आसलो. देखून जेजू वरे विंगड सुवातेक मागणें करूंक गेलो. सांज जाल्ली. सिसांक ताणें म्हळें, तुमी पलतडी वसा. आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, गलिलिया सरोवरांत थंयसर जेजू एका कुशीन आसलो. सिसांक आनी एका कुशीन वचूंक सांगिल्ल्या त्या वखदा पळया, सुमार फांत्याची 3 वरां जाल्यान 3 वरां पर्यंत जेजू मागणें करनासलो. वरे विंगड सुवातेर मागणें करनासलो. त्या फुडें जेजून जायत्या सर्यां केल्लीं, जायते पिडेस्तांक गूण केल्लें, जायत्यांच्या माथ्यार हात दवरून तांचे रोग ताणें गूण केले, देवसराक दवंडयलेलें आनी 5000 लोकांक उंड्या मासलेन ताणें वाडयलें. असलीं पुरो गडितां जावन तो देवाक अर्गां दिवच्याक, देवा संवय एक जावच्याक तो वरे वेंगड सुवातेक गेल्ल्या तेन्ना ह्या सिसांक तुमी पलतडी वसा अशें सांगून तो मागण्याक पडलो. लगभग 3 वरां जालीं. 3 वरां जातना सीस हांगासर कश्टां सांबोडलें. गलिलिया सरोवरांत वारें वादळ उठलें. वारें वादळ उठलें आनी लारांसो भर इतलो जालो की दोणीक ती आपटोवंक लागली. दोन वयर सकला जावंक लागली. ती ओमते पडोवंक लागली, आळ पडोवंक लागली.
असल्या परिगतेंत शेत भियेले आनी ताणी चिंतलें जर तर सोमी आमच्या संगात आसलो जाल्यार अशें वारें वादळ येते ना. कित्याक एक पोटी जेजू सांगाता ते आसल्या वेळार जेजू न्हिदोन आसलो वारें वादळ आसलें आनी तो वेळ जेजूक तांणी उठयलो आनी जेजून वारें शांत केलें, वादळ थंड केलें, लारां थांबयलीं. आनी ते चिंतात जर तर जेजू आसलो जाल्यार आमकां ही परिगत येतिना देखून तांणी जेजूचो उडास काडलो, जेजूक तांणी बोब मारली आनी हें जेजूक आयकलें. सबार महिलां पयस आसल्या जेजूक आयकलें. जेजू तक्षण उठलो आनी बायसर नायलो. 2 जायती पयस आसा देखून जेजू उदका वयल्यानच चलोंक लागलो. उदका वयल्यान कोणी चलले नात. संवसारान जल्मलो खंयचोय मनीस उदका वयर चललो ना. उदकार पळेन दवरनो वा टायर दवरनो वा कितेंय उपयोगची संगत दवरून चलोवंक मनीस प्रयत्न करता. डायरेक्ट मनीस उदकांत चललो ना. पूण पळया फांत्याची 3 वरां जाल्यांत आनी जेजू उदका वयल्यार चलोवन येवचें तें पळयतात. सन्न्यासो उजवाड आसा फांत्याची 3 वरां आनी फांत्याची 3 वरां सन्न्याच्या उजवाडांत एकलो व्यक्ती उदका वयल्यान चलोवन येता म्हणटा आसतना दोनीर आशिल्ले 12 जाण शिशी सगळे भियेले. कित्याक भियेले? जेजू म्हूण भियोनात. तांणी चिंतलें कितें मेल्लें म्हणून. कित्याक म्हळ्यार नाडी भोंवच्योत राती 12 जावन फांत्यार 4 वरां सारकीं. कित्याक म्हळ्यार आमच्या मलगड्यांनी सांगून दिल्लें भुरग्यांनी जेवीचें जाल्यार मेल्ल्यांची काणी सांगिचें न्ही. भुरग्यांनी उगोत न्हिदचें जाल्यार मेल्ल्यांची काणी सांगिचें. नातल्यार भुरगीं राती सगळी रात तिशीं धांवन आसात. देखून मलगड्यांनी एक बरी काणी सांगच्यो आशिल्ल्यो. आनी ही नाड ही मेल्लें पुरा भायर येवचें केदाळा सक्कळी न्हिदल्या उपरांत राती 12 वरां उपरांत भायर येवचें. देखून 12 जावन फांत्यार 4 वरां म्हणसर कोणी भायर येवचो. नाडी भोंवतात म्हणचे, नाडी सुडी घेवन भोंवतात म्हूण आदली म्हणटालीं न्ही. पूण आतां कोणाकय भोंवतात की मेळटा ती गुर्त ना. कळ्ळें की आतां हांव कितलीं वर्सां तो सिमिस्त्रेच्या बगलार रावता आसा. म्हज्या पुराय इगर्जेन म्हज्या घरा फाटल्यान रुमा फाटल्यान सिमिस्त्र हांगा तशेंच. पूण म्हाका एक्की नाडी मेळोना, कोणी एक्की मेल्लीं मेळोनात. पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या मलगड्यांत हांव एक काणयो आयकून आमच्या मोती काळजां मोतीन तें एक बेने रेगोवन गेलां मेल्लीं म्हणून न्ही. सुडी काडून येतात मेल्लीं फांत्यार येतात. देखून थोड्यांनी म्हणचें आसा 3 पटी आपयता मसो जापू दिनाका. कळ्ळें? हां कितले पटी? 3 पटी आपयता मसो जापू दिनाका. एकलो अटॅक जाल्लो मनीस या एकलो गडी जाल्लो मनीस राती तुका 3 पटी आपयता तूं जाप दिना जाल्यार तो पडच्यात तूं उठना. समजलें तुमकां? एक पटी अशें घडलें गे इकडे. हां एकल्याक जोर उस्तरे गेले गोताने. उस्तरे गेल्यार राती न्हिदलेडे उस्वास वयचत गेलो. ताचो ताळो येवन करून ताणें आपयलें पुताक. कळ्ळें? वो जागो आसलो आनी जापूत येवना मेल्लें कोण ना म्हणून. कळ्ळें? 1 पटी 2 पटी 3 पटी जागो दिवना. आख्खा उस्वास काडना दांबू जावन वो मोर्च्या सिदेर पावला. 4 पटी कितें काडा आयकता जावन गेलो. पळयतना ही ताच्या आवय धडपडून आसा. मागीर उदक बरोवन पुंगूर सामा केलें गेणें. देखून थोडे पटी पळया अशें 3 पटी जाप दिना जाल्यार फाटच्या जावची अवस्था आसता. ही आमच्या मलगड्यांनी सांगून दिल्ली थोडी आसात. अशेंच सिसांच्या आबा व्हडले मागीर सांगलें कोण ना. हां राती गेल्यार नाडी आसात आनी तें चिंता उदका वयल्यान न्ही उदका वयल्यान कोणी चल्लें पळयलें? हां चल्लें. तुमच्या घरा मुखार थळें आसा म्हणजे चिंतया तुमी राती एक उठल्यात कळ्ळें खंय पळोवंक उठल्यात का आवाज आनी तुमच्या थळ्यांत कोणी एकलो चलुल्लो आसा जाल्यार मागीर सीद तुमी मावंट रोजरी हॉस्पिटलांत न्हिदतात भियान मावंट रोजरी हॉस्पिटलांत. कित्याक म्हळ्यार तसलें एक्स्ट्रॉडिनरी थिंग्स कोणी करनात. येशूशी भियेले आनी ह्या वेळार जेजू म्हणालो भियेनाकात हांव तो भियेनाकात. आनी ह्या वेळार पेद्रू आहलो. पेद्रू ताका केदाळे आदीक सांगात चड. कळ्ळें? प्राय जाल्या म्हणून तो प्रायाचेर चिंतून वचोना. कळ्ळें? आपूण प्राय जाल्या आपूण इल्लेशें भुरग्यां मरी चिंतून वचो. हां कळ्ळें?
आपणाच्या पुराय गेली मर्याद दिजे ते काय ना टापाक म्हणालो तूं वय जाल्यार म्हाका उदका वयर येवंक फरमाय उदका वयर येवंक सोलोंक फरमाय टापक्का कंडिशन घालें म्हळें कालें भिरांकूळ कंडिशन तूं वय जाल्यार म्हाका उदका वयर सोलोंक फरमाय ये म्हणालो जेजू तूं ये ओ टपक्का उडलो धैर्यान हां रपक्का उडलो उठ्ठाना बुडोवना धरणीर उडले बरी जालें नाका धरणीर उडले बरी जालें बुडोवना तितलो भावार्थ ताका आसलो सुमीने कांय टेन्शन ना म्हणून उडोवन 4 बेटां काडलीं 4 बेटां काडटा आसतना ताच्या मोतीन गेलें आतां हांव पयलो जेजूत की मेल्लें हांव आतां राप्प उडला वय मू आतां तो मनीस पयस आहा थंय हांव पयलो लो पाटी घेवन पळयता 2 पयस सारकी इशीन पळयता लार अशीं येतात इशीन पळयता वार हें भिरांकूळ आसा आतां हाका फुल्ल डावट जेजू गी न्ही गी म्हूण हांव सांपडलो म्हाका आपयलें दुसरें मेल्ल्यांत जायचें म्हूण सगळो खंगल जालो सगळो घामेलो भियेलो बुडोंक लागलो उदक पियेलो मिठा उदक पियेलो सम्या बचाव कर सुमी आयलो आनी जेजून ताका हात नोकरलो आनी म्हळें उण्या बाबर्ताच्या कित्याक तूं बावलोय पळया हें गणीत कित्याक जेजू आमकां दिता गे म्हळ्यार आमी साहित्य पोटी जेजू म्हजे पक्षक आसा जेजू म्हजे संगाता आसा म्हणून बऱ्या बावर्तान जियेता कळ्ळें गी पूण जिवितांत कांय इल्ले कश्ट येताना कळ्ळें गी गुडांतली कोंबी मेली जाल्यार कोंबी कशी मेली कळ्ळें गुडांतली कोंबी मेली कळ्ळें गी आनी भायर बांदिल्लो ल्हानसो कुक्कूर मेलो दुसऱ्या दिसा काल कोंबी मेली आज कुक्कूर मेलो आनी 2 दिसांनी एक माजर मेलें जाल्यार माजरय मेलें वचून सायडीच्या घरा सांगलें आले कोरी पेराडे सायदंड कळ्ळें आयट बोका नायदा किन्नी सायदंड पुच्चेला सायदंड अंदा ಅಪಗದಾನ ಮುನಿ ಉಂಡು ಕಾಲೆ ಮುನಿ ಆಸ ಅವು ತಾಕ ತುಮ್ ಪರಿಯಾರ ಸುದಿನ जाल्यार हिरे साई पार कळ्ळें तुमतो हाचे भितर बे इतलें रिगलें गी पटापट 3 मोरनां जालीं जाल्यार हांव मेल्यार मेलो न्ही देखून तेणें सोदून खंय गेलीं उरा गेलीं कळ्ळें मागीर काल जाता हेडे मोतीगे समाधान ना हेडे कोणागे समाधान ना एकली सदां एकली मनीस एकली बायल मनीस रितीरी घेताली सदां रितीरी घेताली खंय पळयल्यार खंय पुणशेता गेल्यार ती आसा खंय गेल्यार आसा बारी बावर्ताची मनीस म्हजो बावर्त येतो हांव म्हणटाली घेताळाय एक दीस म्हजे लागीं आयल्या बाटलेंत उदक काडन आयल्या फादर हें उदक पळय आमचें उदक हळडुवें कोणें गे वखद घालनाका उदक बांयचें गी बोरवेलाचें गी सारलें बोरवेलाचें म्हणाली बोरवेलाच्या उदकान थोडे बीद आसता ते बीद आसल्यार ते इल्ले हळडुवें आसता उदक तातूंत कांय टेन्शन ना तूं फिल्टरान घालून पळय ना बा ते तुमकां सांगल्यार समजना मुस्तना सांगलें समजना म्हणून हांवें कितलें समजलें समजूंक रेडीच ना मागीर ती तें उदक काण घेवन खंय पुरा गेल्या व्हडल्या देवळां थंय हांगा पुरा वचून थंय पुजा कर तें कर हें कर सुमार जाणां जेवण वाडन पुरा कर सगळी करन खंय तिचें उदक नितळ जालें ना कळ्ळें की उदक नितळ जावंकूच ना क्रमेण सगळी डेस्पेरेट जावन पिसांतूर जावन मारो क्रॉस करतना एक्सिडेंट जावन मेली कितें फायदो देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो थोडे फावटी आमच्या जिवितांत आमकां कश्ट अनवरां आयले म्हणटाना आमी बावार्थ सणसो आसा बरवसो सणसो आसा ना कित्याक कश्ट आकांताच्या काळार जेजू आमच्या संगात आसा देखून जेजू म्हणला ते दीस येतले तुमकां घरांतले भायर व्हरतले तुमकां जिवेशी मारयतले तुमकां कश्ट येतले तुमकां दगदोण येतली मारीची पिडा येतली अनवर येतली तोवर तुमी भियोवचे न्ही तुमच्यो तकल्यो उखलून धरा पळया तुमच्यो तकल्यो उखलून धरा
कळनासतना म्हाका हांव तुमच्या संगात आसा, संवसाराच्या अंत पर्यंत तुज्या अंत पर्यंत हांव तुज्या संगात आसा. सोम्या सोम्याचें उतर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पूण तें आमकां घट्ट धरूंक जायना. त्या स्पिरितान धरता हांव, पूण जिविताचे कश्ट अनवर येता आसतना आमी विसरता. हांव आयच्या पयल्या वचपांत पळया, आयच्या पयल्या वचपांत पळया, रायांच्या पुस्तकांत पळया, एलिया होरेब दोंगरार देवाक सोदून गेलो. एका भुयारांत तो आसुलो, आनी सर्वेस्परा म्हळें तूं भायर सर. सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. एलिया प्रवादी पळया, एका भुयारांत म्हळ्यार एका काळोखांत, एका अंधकारांत, एका कश्टांत तो आसुल्लो. सर्वेस्पर म्हणटा होरेब दोंगरा भायर उबो राव. आनी तो उबो रावलो, एलिया प्रवादी उबो रावलो. आनी ते जाल्यार व्हडलो एक भिरांकूळ जड वारें मारलें, जड वारें आयलें. आनी एलियान चिंतलें ह्या जड वाऱ्यान सर्वेस्पर आसा म्हूण चिंतलें, पण सगळें जड वारें पाश्यार जावन गेलें. सर्वेस्पर ताका दिसूंक ना. उपरांत भिरांकूळ थंयसर वारें आयलें, दोंगर फुटयले, कडपासो चिरो उसळ्ळो. आनी सर्वेस्पर तातूंत आसा म्हूण चिंतलें, सर्वेस्पर तातूंत ताका पळोवंक मेळूंक ना. भिरांकूळ भुंयकांपणी जाली, धर्न फुटली, लावा वयर आयलें, जाल्यारय सर्वेस्पर ताका दिसूंक ना. आनी भिरांकूळ उजो राक्षसा भशेन उजो आयलो. त्या उज्यान सर्वेस्पर आसा कोण ना म्हूण ताणें पळयलें, तातूंय ताका मेळोंक ना. मागीर सर्वेस्पर हळटाशें वारें आयलें, आनी त्या हळटार वाऱ्यांत एक ल्हानसो आवाज आयकलो. आनी त्या आवाजांत त्या ताळ्यान सर्वेस्पर आसुल्लो. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, पळय आमच्या जिविताचे गडगडे सगळ्याने म्हळ्यार भिरांकूळ पिडा, भिरांकूळ कश्ट, भिरांकूळ वळवळे हे सगळें आसतना आमी प्रशांत रितीन शांत जावन भवार्थ दंडण नासतना, बरवसो सांडी नासतना आमी सर्वेस्पराक पळोवंक आयकूंक आमी प्रयत्न केले जाल्यार सर्वेस्पर म्हज्या पगलेक आसता. आनी तवळ म्हज्या विरोध रावतलो कोण आसा? देखून सांग पावलो म्हळें आसा, जेन्ना सर्वेस्पर म्हज्या बगलेक, म्हज्या पक्षेक आसा, म्हज्या विरोध रावतलो कोण आसा? खंयचीत पिडा, खंयचेंत वारें, खंयचेंत झगडाणें, खंयचेंत उजो म्हाका बादाक करूंक शकचो ना. हांव उदकान बी पडोन हांव बुडचो ना. हांव उज्यान बी पडोन हांव लाजचो ना. हांव वीख बी पियेन हांव मरचो ना. म्हाका कांय बादाक जावचें ना. सर्वेस्पर म्हज्या पक्षेक आसा तेन्ना म्हाका कांय जावचें ना म्हणलें सत सांपावलो दिता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून आयची सुवातेंत जेजू आज म्हणटा, संवसार म्हणल्यार या संवसार म्हणल्यार विशाल दर्यांत आमी हर एकली एक दोन कशें समकता. दोन तुमी दर्याचे तडी गेल्यार जावंक पुरो, गेल्यात की दर्याचे तडी गेल्यार जावंक पुरो. दर्यांत थोड्यो दोणी येता, दोणी स्टिमरांनी व्हडली म्हणना हांव, धाकट्यो दोणी उच्च्यो दोणी घालून त्यो दोन सुरतलो मोगोर भितर वेता, त्या लारा मदें भितर वेता. आमी चिंता दोन बुडली कोण ना म्हणून. ना, त्या लारा मदें तो तांडवून मुखार वेता. आनी तें दृश्य पळयल्यार संवसार म्हणल्यार विशाल दर्यांत हांव आनी तुमी एक ल्हानशी दोण वारें वादळ, पिडा शिडा, कश्ट अनवरां म्हणली वारें वादळ आमच्या दोनीक मारतना आमी लगतांव, हलतांव दलतांव, पूण आमी भवार्थ सांडी नजो. कित्याक पळया, त्या दर्या कुशीन गेल्ल्या त्या एका मोगराक, त्या एका नाविकाक, त्या दोन वचयतल्याक इतलो बरोसो की तो दर्या मोदें वचून मास्टरी धरन तो पाटी येता, तो भियेना, दर्याक भियेना, दर्याच्या लारांक भियेना, दर्याच्या वाऱ्या वादळाक भियेना. ताका ताच्या दोनीचेर विश्वास आसा आनी ताका धाडलेल्या देवाचेर विश्वास आसा. तशेंच ह्या संवसारांत जी येताना म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो, पिडा येत, कश्ट येत, अनवरां म्हणली वारें वादळ आमच्या जिवितांत येत जाल्यार धैर्यसाणी नासतना बरवशान रावया. कित्याक म्हणटी बेस्ता वेळार आमी एक गीत गायता न्ही, आमी कडेन सांगाता मेळटा न्ही, दर्यांत माये पैण करता बुडच्या मोसांत आसा. पळया, दर्यांत माये पैण करता बुडच्या मोसांत आसा,
माय तुजो आदार मागता आनी धैर्यान रावता. बड्या म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, हे कश्ट, अनवरां, पिडा शिडा आनी जायते वळवळे हे सगळे आमच्या ह्या संवसारी जिवितांत, ह्या संवसार म्हणल्या दर्यांत हे दोन कशें पैण करतना आमकां अडसितात. पूण धैर्य सांडी नजो देखून एक गीत आसा, जिणयेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भोंवता दुकांनी सूख रोसलोलो तोसू सांबाळता सदां. देखून चंचल जायनाका, कंगल जायनाका. जेजू म्हणटा, आस्तोलो पोंत पर्यान लागींच हांव तुज्या कश्टांत सांपडताना अंधकाराच्या त्या पासांत. बड्या कश्टांत सांपडताना अंधकारांतल्या त्या पासांत कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा. देखून चंचल जायनाका, कंगल जायनाका. आस्तोलो पोंत पर्यान लागींच हांव तुज्या. आस्तोलो पोंत पर्यान लागींच हांव तुज्या. म्हणटा सोमी आमच्या सांगात आसो सोमी आमकां धैर्य दिता, आमकां बरवसो दिता, आमकां बोळ दिता, आमकां संरक्षण दिता. हे सोमेचेर विश्वास दवरया. पितृ बरी दुबावचें न्ही, पितृ बरी दंडळचें न्ही. बघा दृढ रावंक सोमी उलो मारूंक सोमी आमकां आदार दिवन म्हण विशेष करून संदर्भार मागया. आमेन. उबी रावया. आमचो बाबा तुसारया सगळीं सांगता एकाच देवाक सतमानता, सर्पद्वेदार बापतो सर्गानी पृथ्वीसो दिसत्या ना दिसत्या सर्वस्तुसो रचणार आनीक सोम्या जेजू क्रिस्ता सतमानता. देवा सकलो स्फूर्तो सर्गळा बापातान सलमाला देवातान देव जवाडातान स्वाड करा देवातान अबसल्लो करो देव तो देवातान सलमाला ताका रुसूंक ना. बापाच्या सई वासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्या. आम्हा मनशां बसोत आनी आमचे सोडोन बसोत सर्गांत तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कार्मायाची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या बसोत पॉन्सविला काल ताका कुर्सार मारलो. ताणें क्रिस्त मरण सोंसलें आनी ताका नेके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवान जालो, सर्गार सोडलो आनी बाबाच्या उजव्या बसला. जिवेचे आनी मेल्ल्यांची मनशेपी करूं वैभवान तो परतून येतलो आनी राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सतमानता समी आनी जीवदाता आरतो बापानी बुदातो आनी इप्सला बापानी बुदा बराबर ताका समज सारको नमस्कार आनी महिमा हो प्रभते वरवीं दवरलो. एकच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदूतां वरवीं स्थापलेले सभेक सतमानता. पदकाच्या बक्षाण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुन्हा जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविता विस्वास रावता. आमेन. ह्याच विस्वासान ह्याच बाबातान आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा त्रिक देवाच्या पांयां तळा समर्पिया. बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तुजो मोग युवा जाणांतय वांटूंक आनी तूं तांचे सांगाता सदांच आसाय म्हणल्या बरवशान बुरचाक तांकां कृपेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे राजकारभार चलोवच्यांनी युवजणाच्या बऱ्या फुडाऱ्या खातीर निस्वार्थपणी वावर करूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पिडेस्त अस्कत युवजणांनी तशेंच हेरांनी तुज्या गुण करचे सक्तीचो अनुभव करूंक तांकां तुज्या बेसावांनी बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सभार स्वप्नांनी भरलेले युवजन भवार्थाच्या स्पिरितान मुखार वचोंक तुज्या पुता जेजूचे वाटेन चलोवंक सांगात दी म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. हांगासर जमलेल्या आमी समेस्तांनी निरासपणान आनी सुलवणेन धैर्यान मेट काडूंक आनी तुजेर भरोसोन जियोंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. इकडे पडलोळे आंबे आमच्या खासगीकर संगातीर मागया जे कोणा मागतान बसला सुलास कडिया तांच्या बसत मागया. सरकींचे भोव मगळ बापा तुज्या पुतान हे संवसारी जिविताच्या पैणार
येवच्या कस्त अडकळी मदें कशें जैर जोडयेत कशें दैरान फुडें सरयेत म्हणले विशीं ताणें आमकां सांगून दिलां आनी तुजेर विश्वास दवरूंक बाबत दवरूंक ताणें आपोवणी दिलां. आधुनीक काळार युवाजण मस्त संकश्टाच्या परिस्थितींत आसात. शिकप जाल्यारय बरीं कामां नासतना कश्टून आसात. वायट संवय बली जावन जिवीत उगडयलेले आसात. अन्य वायट इश्टगतींत संपूर्ण जायतें जिवीत उगडयलेलें आसात. सैरीक नासतना आपल्या कंदी बेजाऱ्यान जीव विसरतले आसात. असले सगळ्या समस्यांक कश्टां बली जाल्ल्या युवा जणांक तुजेर विस्वास दवरून धैर्यान फुडें वचोंक आनी जिवितांतले सगळे कश्ट फुडें करूंक जाय अशी कृपा तांकां दी म्हूण मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. हाडून आयल्या तुझ्या पाया तळी नितळ जावच्या काशे आमची काळजां मेळ्ळी. गे मागता तुजे लागीं सबार केलाय तुवें दिवून आमकां जिवीत नवें. उपकार सबार केलाय तुवें दिवून आमकां जिवीत नवें. भेटयता वास जीवन आमचें पुण्या हाडून आयल्या तुझ्या पाया तळी नितळ जावच्या काशे आमची काळजां मेळ्ळी. गे मागता तुजे लागीं सर्वेस परसती रस्त्याला विश्वजित गौतम अर्पण कधीला तो सर्व समिती बड़ी तांदा पण दिन मुजोगन केला तो उमकात मी पण गुतलो सस्नाच्या सस्नाच्या सुखी सांग सर्वेस परा देवा नवी मरण आणि बदकाची दूर करो तुझे मुखार मी येता तर तू आमकां मानून घे अनेक दिवसांमध्ये तुमचे बलिदान तुका मानव सर्वेस परा देवा तुझ्या गडपणांत मुखातून काढ सर्वेस पण मुखात मुखातून नितळ केले. म्हणजे भाव भयणीनो म्हणजे आनी तुमचें बलिदान सर्व देवा मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेच पोर मानून घेव.
सर्वेस्पर आमच्या बहुमगाळ बापा तुझ्या काकुळतीन तुका पेटोवंक फावो केल्ली ही पवित्र सभेची दाना प्रसन्न जावन स्वीकार कर आनी तुझ्या पदवेन आमच्या सोडणेच्या गुटांत ती बदल म्हण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. तुमची काळजां उबारत. आमीन. सर्वेस्पराथय भूमाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासूया. वय अशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व पदवेधर आणि ससनाच्या देवा क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्व कळे आणि सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो. आमा मनशाच्या आस्कतकायेची दया करून ताणें अवकारी तावन जल्म घेतलो आनी कुर्साचें मरण सोसून सास्ताच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सास्ताचें जिवीत आमकां दिलें. देखून देवदूतां आनी महादेवदूतांक सिंहासन आनी पदव्यां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुझ्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर देव. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. होसाना उर्सर्गी होसाना उर्सर्गी सर्वेस्पराची दावी येता तो सुभगी. होसाना उर्सर्गी होसाना उर्सर्गी. आमी दिमेगल्ल्या भोव वगाळ भोवणीनो ही जावन आसा भोव पवित्र घडी उंडो आनी वाय नसलें जेजूचे मासन आनी गजन बदलची पवित्र आत्म्याची भोव पवित्र घडी. हे घडी कितें मागता खंडीत आमी घेता. आमच्या जिविताच्या कश्टान वरां मदें पिडेशिडे मदें वाऱ्या वादळां मदें तुमी आमच्या संगात आसा म्हणलो बाबात आमचें तें आसूंक बाबा तांतीर जावंक जायची कृपा जेजूच्या कुडीत रगतांतल्यान मागता आसतना दुस्पर जाल्ल्या कंगाल जाल्ल्या तरातरांच्या समस्या बली जाल्ल्या सगळ्या युवाजनांक आमच्या पिरगेजीच्या युवाजनांक तशेंच सर्व युवाजनांक कश्टांतल्या युवाजनांक तरातरांच्या समस्या बली जाल्ल्या युवाजनांक जेजूच्या कुडी रगताक समर्पण दिवन मागया. सर्वेस्परा कोर्स तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर देखून दो वापरी तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही दाना पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगते कस्टमर सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या सांग दिलो म्हणलो हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका दिन वासून ती आपल्याची सांग दिली म्हणून तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नवी आनी सासणीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसूत आनी सबारां बसूत तें वरवतलें हें
म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सोगोठ सोम्या तुझे मरण आम्ही संभ्रमता आणि तू परत येस तुझे पुनर्जीवन परगटा. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आणि पुनर्जिवंतपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिवीत सवंडो आनी सडोवणेची काल्स बडयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव. क्रिस्ताच्या कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतल्या आमकां पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस उगडास करी. अशें लिओ आमच्या भगिन बापा, पिटर पौल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बराबर तिका प्रिती मोगांत संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जिवंतपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणी सोय उगडास करे आनी तुज्या काकूळतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फोव करे. आम्हा समेस्तांची काकूळट कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत ओंकार मरिया देवाचे माये संगाती, भाग्यवंत सुजेती सपोती, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संता भक्तां बराबर ससनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगता आनी ताचे ताय पवित्रत्म्याच्या एकवटान देवा सर्व पदवेदार बापा सर्व मान आनी महिमा तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडूनदाराची आचना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पथकां बोगस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका. तूं वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान त्रेगतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकूळतीने सर्व पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याची पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोवताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमचे त्यांनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळिये संसाराचे आमकां ती सोडलेल्या ससनाची वीट मेळो. जीवा देवाचे पुत्र तुझ्या मनावरील संसारात जीवित दिली. देवाचे शेळिये संसाराचे आमची काकृत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. तुम्ही गेली हा पळयात ही देवाची शेळी
संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीचे जेवणाका पयल्यान ती सवागी सुम्या तुवें म्हज्या घरा येव म्हाका भोवना पूण एकूतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. जेजू मोजे थंय राव जेजू मोजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय जेजू मोजे थंय राव जेजू मोजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. राव जेजू मोजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. संवसारांत हांव समाधान आशिल्लो सोदून सोदून हांव सगळोच थकलो. हांव ताणिल्लो हांव भुकेलो मोगान तुज्या आतां दादोशी जालो. हांव ताणिल्लो हांव भुकेलो मोगान तुज्या आतां दादोशी जालो. हे जेजू मोजे थंय राव जेजू मोजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बहुमोगाळ बापा तुवें संस्कारलेलो ख्रिस्त प्रसाद आमी घेतला ताचे वरवीं आमकां तारण मेळो आनी तुज्या सततच्या उजवाडान आमकां तिरायेन सांबाळूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. मोगळ भावणीनो भक्तीनी अभिसंद वाटिल्ले जाल्यार तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता. ऑनलायनीर एमिसाचें बलिदान पडयतल्या सगळ्या भक्तिकांक अभिनंदन पडयता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमचे खातीर म्हाका विनंती करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. जशें फूल उदका बीन व्हांवता तशें जावं मोरये बीन मोरता. नवजोके दीस जियेंक मोजान नासतना मोरये मोकार जावन. कसली अर्गां आनी होगला देव फावो हांवें देवा कशी मोजी खेदी व्हडली दिल्याक माय सर्गा वयली. मोगाळ पुता सोबे हांव मोरी आशिर्वाद दिव आमकां
नमान बाळक जेजू आशीर्वाद दी रोजार साहेबिनी आमकां सहज सगळी सांगता बघून कृष्णाचे कृपेन आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी